आश्वे मांद्रेच्या भूमिका देवीच्या गर्भकुडीक काल रातीकडेन कोणे तरी कुलूप केले। या प्रकरणावयल्यान सकाळ फुडें बोवाळ जालो। परिस्थिती हाताभायर वचची न्हय म्हणून मोठ्या प्रमाणात पुलीस तैनात केल्ले। भूमिका देवीच्या गर्भकुडीक कुलूप घाल्ल्या गटाचे लोक सांगतात त्या प्रमाण नवरात्रेक लागून सुरक्षेच्या कारणा खातीर गर्भकुडीक कुलूप घाले खंय। तशेंच हे देऊळ खंय 5 मानकऱ्यांचे। दुसऱ्या गटाक पूजा करपाक दिल्ली ती ताणी मागिल्ली म्हणून पळयात तांचे म्हणणे। 5 जाणांची घरवड म्हणून आसा ते घरवड प्रमाणे आमी आमचे आपण त्यांच्या घरवडीतलो एक आसा तुमच्याकडे म्हणजे तो आमच्या बरोबर रावपाक कारण म्हणजे आमी खरे आसा म्हणून रावला। अशें आमी खरे आसा म्हणून रावला। जेन्नासून नवरात्र कमेस जाली तेन्नाच्यान आमी हे जेन्ना वस्ती बिस्ती घातल्यो काय ना आमी ते लॉक करता सेफ्टी खातीर। कारण कितें आमचे मनीस सगळेच हांगा आसता अशें ना, कामाक गेले मागीर ज्या टायमार प्रसाद दाखोवंक जाय त्या टायमार गेले। आतां आमी आमचें फंक्शन मोठें केलें त्या टायमाक जेन्ना लॉक घालता तें कारण ती एक आमचे हांगा कोण बसोन रावनासले ह्या हेतून आमी ते सेफ्टी खातीर लॉक घालतात। तेजे कडेन 5 तेजे कडेन चावी दिल्या ही आमी ताका पुजा करून तेणी आमचे कडेन मागून घेतली की आपूण पुजा करता की सर्टन कारणांक लागून आपूण आपणाक पुजा करून हें कर म्हणून कळ्ळें तुका। ही पुजा तेज्या हेजेर ना, पुजा करपी आमचे पयलीं आनी दुसरे जाणटे आमचे ना असलोच ना, खंयच्याच प्रोग्रामान ना, बिल्डींग बांदली तितून ना, खंयच्याच हितून तेंचो आमचे कडेन इनवॉल्वमेंट ना आनी आमकां ते वळखाय ना आनी आमी तांकां वळखना। जाल्यार दुसऱ्या गटाचे लोक सांगतात त्या प्रमाण फाटली जायती वर्सां खंय तांचो पुजारी देवळांत वचून पुजा करता। तांचे कडेनूय देवळाची एक चावी आशिल्ली पूण काल मध्यानराती देवळाचे कुलूप बदलून कोणे तरी गर्भकुडीक परस्पर चावी केली। हो प्रकार सामको चुकीचो आसून जाणे कुलूप बदलून गर्भकुडीक चावी केली ताचेर रितसर कारवायेची मागणी तांणी केल्या। आयकात ताचे म्हणणे। मध्यरात्रीत तेंच्यांनी लॉक घातले आनी ते बीन लॉक चेंज करून घातले। ताका कमिटीन हे करून ते लॉक पडोंक जाय आसलेले किंवा आमच्या मेंबराक सगळ्या मेंबरांक सांगून ते लॉक पडोंक जाय आसले, ते लॉक पडोंक ना। हेचेरूच आमकां कितें तरी एक्शन जाय आनी हेचेर न्हू कितें तरी एक्शन घेवपूच जाय अशें म्हाका दिसता। कितें हे रायटान वचोंक ना, हेचेर कितें तरी तुमी एक्शन घे। कित्याक हे अशें मध्यरात्री लॉक कशें घालूं शकता? देवाची पुजा एक 6 ते 8 मेरेन टायमींग आसलो, तो तेंच्यांनी टायमूय धरूंक ना। हे कित्याक लागून चलता अशें? हेचेर कितें तरी एक्शन घेवपूच जाय, ना जाल्यार आमी सगळीं ओगी रावची ना। आश्वेच्या भूमिका देवीच्या पुजेवेल्यान निर्माण जाल्ल्या वादाचेर चर्चा करपा खातीर उपजिल्लो अधिकाऱ्यान दोनूय गटांची बसका आपयल्या। शुक्रारा उपजिल्लो अधिकाऱ्याचे कचेरेंत ही बसका जातली। ह्या बसके उपरांत हाचेर कितें तोडगो येता तें पळोवचें पडटलें। डिसिजन म्हळ्यार तांचे बायलॉज आसा, दॅट बायलॉज स्पीक्स एवरीथींग। ते बायलॉजा वयर आमी कांय डिसिजन दिवपाक शकना। सपोज कितें डिस्प्यूट देवळान कितें डिस्प्यूट जर जालो जाल्यार तो डिस्प्यूट पर्टिक्युलर कमिटी आसा ताची, ते कमिटी कडेन वचपाक जाय एज पर द बायलॉज। कमिटी हॅज टू टेक द डिसिजन ऑन दॅट। कमिटीन डिसिजन घेवचें आसता ताचेर, आमी घेवपाक शकना कित्याक तांचो पावर तो, म्हजो कांय ना। हांगा कितें आसा, सिच्युएशन सगळें कंट्रोला भायर वचचें न्ही म्हणून हांव इंटरव्हीन जालो। हें तांकां डिसिजन दिलां की फाल्यां एकाक हांवें मिटींग दवरलें तांच्या म्हज्या ऑफिसान। तातूंत दोनूय पार्टी आसतल्यो, ज्यो रायवल पार्टीज आसा म्हणटात पळय ते दोनूय पार्टी आसतल्यो प्लस द कमिटी। सो कमिटीक डायरेक्शन दिलां की तांणी कितें आसलें डिसिजन तांणी घेवपाचें एज पर द देअर बायलॉज आनी तें डिसिजन म्हजे फुडल्यान ते पुटअप करपाचें। ऑन दॅट दीस इश्यू वील गेट सेटल्ड। गोमंतक टीव्ही खातीर आश्वेच्यान निवृत्ती शिरोडकर।